नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। झेडपी वेंचणूक मतदान 12 डिसेंबराक 14 तारखेक मतमेजणी आचारसंहिता लागू उमेदवाराक प्रचार बंदी मतदाना दिसा निमाणे वर मतदाना खातीर कोविड पेशंटां। स्वयंपूर्ण गोंया खातीर स्किमींचो बऱ्यापैकी उपेग करचो मुख्यमंत्र्यांचें आवाहन पंचायतींकडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग प्रधानमंत्री करतलो मार्गदर्शन। राज्य सरकारान केंद्राच्या फाटीक लागून 88 मायनिंग लिजा चालू करच्यो त्यो चलोवपी मिनेराकच दिवच्यो बाकीच्यो जाय तेन्ना पावणे काडच्यो म्हणटा बार्जवाले। फ्रांसाचे सॅफ्रॉन आनी हाल कंपनीच्या हेलिकॉप्टराचे पार्ट्स करपाचे युनिट रोखडेच वाळपय जातले सुरू केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक म्हणटा 80% नोकऱ्यो गोंयकारांक। बिला भरूंक नाशिल्ल्या गिरायकांक वीज खात्याची वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अप्लाय करात मागीर बिला भरात ना जाल्यार कनेक्शन कट वीज मंत्र्यांची शिटकावणी। आनी होडा वीज आंदोलना वेल्यान धुमशान आपाची कॉर्नर मिटींग वाळपय पुलिसांनी केली बंद संदेश तेलेकाराक अटक राती उसरां सोडलो। झेडपी वेंचणुकीचे मतदान 12 डिसेंबराक म्हण निश्चित जाले। वेंचणूक आयोगान अधिकृत घोषणा केली 14 तारखेक मतमेजणी मार्चांत कोविडाच्या अरिश्टाक लागून मतदान फुडें धुकलिल्ले। पुराय एसओपी पाळून मतदान आनी मतमेजणी जातली उमेदवाराक प्रचार करूंक मेळचो ना आचारसंहिता लागू मतदान केंद्रांचेर मास्क घाली नासतना येतल्याक एंट्री ना वेल्यान 200 रुपया फायन मतदाना दिसा निमाणे वर कोविड पेशंटां खातीर दवरला। The model code of conduct comes into force immediately and it will be in force up to midnight of 14th of December 2020, the date of counting. This is the election schedule. We are going for election to 48 seats. There are total 50 seats, 25 are North Goa and 25 are South Goa. In South Goa, 24 sample seat, the member was elected unopposed and the notification has been issued for that. In 16, Naveling, it was countermanded because of the death of one contesting candidate. So polling will be held only in 23 constituencies as far as District South is concerned. Voting will be on ballot paper. Somebody is positive. Positive. Yeah. We will allow them voting, but it will be in the last hour of the polling. वेंचणुके खातीर मोगोच्या कार्यकर्त्यांनी तयार रावचे म्हूण डॉक्टर केतन भाटीकाराचो उलो। सो हांव इतलेंच सांगता समस्त मोगो कार्यकर्त्यांक की जाता तितले बेगीन कामाक लागा जोरदार प्रचार करा लोक सगळे हुशार आसात की ह्या कन्फ्युजन राजकारणाचेर बळी पडनासतना 12 डिसेंबर या येत्या डिसेंबर म्हयन्याक जे इलेक्शन जातले त्या इलेक्शनाक आमी फुडें सरून आमी जिखून येतलेच आनी त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंटाक हांव सांगता ही डेमोक्रेटीक की प्लीज डिक्लेअर द इलेक्शन डेट्स एज सून एज पॉसिबल। आमी काम करपाक जाय लेट द बेस्ट कॅन्डिडेट वीन। आय ऑलवेज से दॅट फायनली वी आर वर्किंग फॉर अ बेटर पोंडा आनी आमचें काम चालूच उरतलें। गोयच्या सगळ्या गावांक स्वयंपूर्ण करपा खातीर राज्याचे आनी केंद्रीय येवजणांचो बऱ्यापैकी उपेग करचो म्हण मुख्यमंत्र्यान सगळ्या पंच आनी सरपंचांक आवाहन केलें। रोखडेच आरडीएच्या स्किमींचो लाव घेवपा विशीं केंद्रीय आरडीए मंत्री तोमर पंच सरपंचांक आवाहन करतलो म्हण सीएम उलयलो। त्या उपरांत प्रधानमंत्री सरपंचांकडेन संवाद करतलो। कोविडा आड काम केल्ल्यान सगळ्या पंचांक कोविड वॉरियर म्हण दाखले दितले। तुम्ही पंच सरपंच असताना कोविड महामारी आयली आणि तितून तुम्ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम केले ते येऊनच आम्ही काम करचे नासले पण सगळ्यांक कोविड वॉरियर सर्टिफिकेट मेळटली आणि परत तुम्ही सगळे जाण स्वयंपूर्ण गोय करपा खातीर खरे सोल्जर जे आसा
हे तुम्ही आसा तुमच्या बरोबर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र जे आपलो एडिशनल टाइम तुमच्या गावा खातीर दिता, आमच्या गोंया खातीर दिता. जशें आमी म्हणटा आमी सगळे मेळोन स्वयंपूर्ण गोंय करतले हो संकल्प दवरुया आणि पुराय वर्षभरा खातीर आमी परत एकदा 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत अशाच पद्धतीत कंटिन्युअसली काम करीत रावतले. कारण आमी ज्या पद्धतीन सेकंड टाइम उलयता हाच्याय फुडें दर म्हयन्याक तुमच्या बरोबर म्हाजे उलोवप जातले. आमचे सेंट्रल मिनिस्टर आरबीआय मिनिस्टर श्री तोमार हे फुडल्या म्हयन्या भितर तुमच्या वेळा ऑनलायन उलयतले. म्हणजे जशें आमी 14 फायनान्साचे पयशे स्पेंड केले, मागीर आता 15 फायनान्साचे पयशे तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो संकल्प त्यांनी केला. त्याच खातीर आरबीआयच्यो खंयच्यो स्किमी आसा, केंद्राच्यो खंयच्यो स्किमी ज्यो आमी ग्रामपंचायती पर्यंत पावोवंक शकता, हाज्या खातीर आमचे मिस्टर तोमार हे उलयतले. आणि इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी ते मार्च माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे तुमच्याकडे ह्याच पद्धतींतल्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान उलोवपाचे आसा. राज्य सरकारान केंद्राच्या फाटीक लागून मायनिंग बंदी पयलीं चालू आशिल्ल्यो 88 मायनिंग लिजा त्यो चलोवपी मिनेराकच दिवन मायनिंग उद्देग चालू करचो म्हण बार्जवाले मागतात. ही लिजा सोडून बाकीच्यो जाय तेन्ना पावणेक काडच्यो. मायनिंग बंदी उपरांत बार्जवाले सामकेच त्रासांत पडल्यात. प्रत्येकान 50-60 लाख रुपया घालून बार्जी सारक्यो केल्या, पूण मायनिंगच बंद आशिल्ल्यान दमडीय मेळना. बार्जवाल्यांचे हाल. 2017 कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे जवळजवळ 88 लिजीस दिवन मायनिंग चालू जाल्ले. 20 मिलियन टन ही परमिशन आशिल्लीच त्या धर्तीचेर चालू जाली तेन्ना लोकांच्यो आशा, सामान्य बार्ज ओनरांच्यो आशा प्रफुल्लीत जाल्ल्यो म्हणून आमी परत एकदा इन्व्हेस्टमेंट केल्ली. मागीर परत कोर्टान वचून त्यो बंद केल्यो. त्यो जर 88 लिजीस परत सरकारान जबाबदारी घेवन केंद्र सरकाराक कन्विन्स करून जर चालू करीत जायत, कारण असो लोकांचो ना आतां लिजीस दिल्या उपरांत त्यो ऑप्शन केल्या उपरांत लोक भायले येतले, मागीर आमकां बार्ज ओनराक कोण पळयतलो, आमकां ट्रक ओनराक कोण पळयतलो, मशीन ओनराक कोण पळयतलो, ह्यो सगळ्या गजाली जावच्यो न्ही. म्हणून ज्यो 88 लिजीस आसा त्यो कायद्याचो आधार घेवन त्यो 88 लिजीस आसा ते आमचे आसा हांगात लोक तांच्यांनी ज्यो चलयल्ल्यो आसा तांकां जर दिले जायत जाल्यार ते बेगीच्या बेगीन जावंक शकता. आनी बाकीच्यो खूब मायनिंग आसा, जवळ जवळ 400च्या वयर लिजीस आसा गोंयांत. त्यो लिजीस मागीर ऑप्शन करा, खूब भरपूर टायम आसा. 30 जानेवारी पर्यंत जे ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर रिन्युअल केल्ले आसा ते करतले म्हणून आमी बार्ज ओनरांनी जवळ जवळ 50 बार्जी रिपेर केल्या. 8 ते 70 लाख रुपये खर्च करून त्यो बार्जी रिपेर केल्या. आणि त्या बार्जींक जर धंदो मेळूंक ना जाल्यार खुबशे आमकां त्रास जावपाक शकता. गोंयचो आयर्न ओर जो आसा तो ट्रकांतल्यान जेटीचेर हाडून बार्जींत वचून एक्सपोर्ट केल्या उपरांतूच गोंयांक रेव्हेन्यू मेळूंक शकता. ऑप्शन करा किंवा कॉर्पोरेशन करा किंवा अन्य कितें करात, पण बेगीन चालू जावपाक जाय. मेक इन इंडिया खाला डिफेन्स मळारय उत्पादन युनिटां सुरू जावपाक लागल्यात. आता वाळपय रोखडेच हेलिकॉप्टराचे पार्ट करपाचे युनिट जातले. फ्रांसाचे सॅफ्रॉन कंपनी आणि HAL कंपनीचे जॉयंट व्हेंचरांत गोंयकारांक 80% नोकऱ्यांत प्राधान्य दितले म्हण केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री श्रीपाद नायक उलयलो. आमी वी आर प्राऊड अशे तरेची फॅक्टरी आमच्या गोंयान आसप आनीक गोंयान म्हणजे आमीच ही एकूण आमच्या देशाक मदत करता अशे तरेचे फिलींग हे सगळे पयले रात येता. आनी आमची जबाबदारी तांकां कसलीच अडचण जावची न्हय, ती स्मूथ चलची आणि देशाची सेवा तांच्या बरे रितीन घडची. इतलेंच न्हय पण आज आमी जे काही एक्सपोर्टाची भाशा करतात तातूंतल्यान ही कंपनी बरे रितीन एक्सपोर्ट बी करूंक शकतली. ऑलरेडी बूक तांचे जाल्ले आसा, ही एक सुशी आनंदाची. वाळपय हेलिकॉप्टराचे पार्ट करपी युनिट येतले, थंय नोकऱ्यांनी गोंयकारांक प्राधान्य. हालाचो जो चेअरमॅन आसा आनी तांची सगळी तयारी आसा. फक्त ही कंपनी ह्या कोविडा कारण सॅफ्रॉन कंपनी फ्रांसाची जी आसा ती कोविडा लागून सगळ्यांनी ऑफिसीस शिफ्ट केले. परत ते आतां येवपाचे हातून येयले की ना काम आमचें सुरू जातलें. वाळपय एक बरे तरेची अशी तरेची हेलिकॉप्टराचे स्पेअर पार्ट हे जावपाची कंपनी जातली, कंपनी काम सुरू जातलें. रोजगारी रोजगार गोंयकार आहाय तेच आहा ते जे काही गोंयांक ना जाल्यारच भायले कोण आमी तातूंत घेतले, हे आमचें पयली कंडिशन आसा. आणि जवळजवळ 80% जो एम्प्लॉयमेंट आसतलो ताणें ऑलरेडी एश्युअर केल्लें की ते गोंयकारांक दितले म्हणून. प्रुडंटा खातीर वेर्णा सावन विक्रम नायक.
बिलां भरूंक नाशिल्ल्या गिरायकांक वीज खात्यान वन टायम सेटलमेंट स्कीम काढल्या. म्हयन्या भितर अर्ज करात, मागीर भरात, नाजाल्यार कनेक्शन कट जातले म्हण वीज मंत्री निलेश काब्रालाची शिटकावणी. ह्या मोहिमेंतल्यान 160-170 कोटी रुपया येवंक शकता म्हण ताका अदमास. आतां मेरेन 3 कोटी खंय रिकवर जाल्यात. मल्टिपल कनेक्शन आशिल्ल्यांनी तांची बिलां भरची, नाजाल्यार तांकांय धपको. कॅश कलेक्ट जाले ऑलमोस्ट 3 crores आणि लोकांनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 13 कोटी एप्लाय केला, म्हणजे इन्स्टॉलमेंट घेतल्या 11 कोटी. डिस्कनेक्ट नोटीस सर्व जाल्यार म्हाका दिसता खूब जाणांक आनी करपाक जाय, नाजाल्यार डिस्कनेक्ट करपाक लागतलें. कित्याक रिकवरी पळय आमचे 38% जे कंज्युमर आसा तितले 15 अशें करून ते जाल्यार 48,000 कंज्युमर टोटल आउट ऑफ 7.5 lakh. पूण हे 48,000 कंज्युमर बिलां दवरता ते मागीर आमचो GRC आतां आसलो पळय फेब्रुवारीन हियरींग, ताका लागून मागीर टॅरिफ वाडटा. सो वी हॅव टू नलिफायड. ते स्वता ते फायदे करता, लोकांक आमकां फायदे करतले. सो ते करनारा वी वील डिस्कनेक्ट. म्हाका एक्टीव केसीस हायेस्ट आसा, तेचे आतां टायट करतले आनी ते पेमेंट केलें जाल्यार बरें जालें. कित्याक तांकां आतां कितलोच माफ जाता. सो कोविडा टायमार आमी DPC लावून आशिल्ली, पयलींची DPC आशिल्ली, सो ती आतां माफ जातली. सो लोकांनी भरपाक जाय. तुमकां कितले अपेक्षा, कितले पर्यंत पयशे? एटलिस्ट आमचे 400 कोटीचे आसा, एक 200 म्हणल्यार 200 crores तितले DPC माफ जावन एटलिस्ट 170-160 रिकवर जावपाक अशें म्हाका दिसता. जे आसा न्ही निलेश काब्राल 4 कडेन कनेक्शन आशिल्ली, 3 कडेन फारीक करूंकूच ना निलेश काब्रालान, 1 केलें फारीक म्हणजे एक्टिवार ही डिस्कनेक्ट करपाक लायला. 100% रिकवरी करपाक जाय, लोकांक त्रास करनासतना. हे सगळें सिस्टम हांवें जो काडला खूब त्रास पडले आनी लोकांक त्रास करनासतना एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. खंय देशा भितर खंयच ना केल्ले आसा. आनी रिकवरी म्हळ्यार कशी, तेणी एप्लाय केल्यार पुरो न्ही, 6 म्हयने इन्स्टॉलमेंट मेळटा मॅक्झिमम. पूण तेणे हे म्हयने एप्लाय करपाचें, टू शो द विलिंगनस, तर दोज पीपल विल बी ओके. सो कोण एक्टीव कंज्युमर आसा हांव म्हणटा की आजूच भरपाक जाय, पूण तुमी एप्लाय करपाक जाय आनी भरपाक. हळदोण्या खोर्जुव्या ब्रिजा लागीं सेल्फ एक्सिडेंट जावन खैरुतवाडो हळदोण्या रावपी मूळ कर्नाटकाचो तरणाटो सोंपलो. बसप्पा हळ्ळीकर हो 28 वर्सांचो तरणाटो सांजे स्कुटरी वयल्यान घरा वतालो. बॅलन्स वचून ताची गाडी रस्त्याक कुशीक पडली. तोंडाक मार बशिल्ल्यान तो सोंपलो. आजिलो हॉस्पिटलांत ताका डेड म्हूण डिक्लेअर केलो. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. यूथ ऑफ गोवा संघटनेन मोलेच्या प्रकल्पा आड रानां वाचोवपा खातीर पणजेंत निशेध केलो. सरकारान रानां काबार करची न्ही म्हण तरणाट्यांची मागणी. आमी फक्त रानां वाचोवपाक लढना, जाल्यार गोंयकारांचो फुडार वाचोवपाक लढटा म्हण यूथ ऑफ गोवान सरकारा कडेन मोलेचे सगळे प्रकल्प रद्द करपाची मागणी केली. We first ask you, the Chief Minister of Goa, who is the chairperson of the State Wildlife Advisory Board, to send an immediate representation to the Union Minister of Environment and Forests, who is the chairperson of the National Board of Wildlife, to scrap the wildlife clearances given to the 3 linear infrastructure projects. You need to send a similar representation to the Regional Committee of the Ministry of Environment and Forest and Climate Change at Bengaluru to ask them to quash the forest clearances granted for the Mapsa-Sheldon transmission line, the Sheldon transmission line, and the approach road to substation at Sangod. Fifth, apart from these 2 relatively simple and straightforward letters that we put forth as a demand, we ask you to direct the Goa Forest Department not to issue any work orders to fell trees for the Goa-Tamnar transmission line and to stop all work related to railway double tracking on non-forest land, else you will have to face our agitations and uprising of many more youth across the state of Goa. मुख्यमंत्र्याक आनी जलस्रोत मंत्र्याक म्हादयची वस्तुस्थितीच खबर ना, तांकां पडिल्लेच ना म्हण कर्नाटकाचे मंत्री गोंयाक चॅलेंज करपाचे धाडस करतात म्हण प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटान सरकाराक तासलो. फ्रंटाचे शिष्टमंडळ म्हादय वळयला थंय वचून आयले. त्या उपरांत कर्नाटकाच्या मंत्र्यान म्हादय वळोवंकूच ना, सिद्ध केल्यार राजिनामो दिता म्हण गोंयाक चॅलेंज केल्ली. गोंयचो सरकार जो आसा हो सामको न्हिदला. थंयचो कर्नाटकाचो मिनिस्टर जो आसा
जेन्ना आमी वचून येतकच जेन्ना पेपराचेर न्यूज आयली तेन्ना तांचें रिएक्शन आयलें की आमी उदक डायवर्टूच करूना म्हणून आनी ताणें चॅलेंज केलें मुख्यमंत्र्याक की आमी उदक डायवर्ट करूना डायवर्ट केल्लें आसत जाल्यार आपूण राजिनामो दितलो म्हणून गोंयच्या मिनिस्टरांनी WRD मिनिस्टर आसतलो मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणल्यार ताका रिप्लाय दिवंक जाय आशिल्लें की ताणें राजिनामो दिवचो म्हणून पण गोंयचो मुख्यमंत्री आसतलो किंवा जो WRD मिनिस्टर आसतलो हांच्यांनी म्हादय पळयल्या काय म्हणून आतां सद्य स्थिती कितें आसा ती हो आमकां डावट न्ही आमी ठामपणी सांगूं शकता कारण तें जर कन्फर्म आशिल्लें तांकां जर खबर आशिल्लें जाल्यार तो असो स्टेटमेंट ताजो तो धाडस करचो नाशिल्लो अशें स्टेटमेंट करपाक म्हादय आपल्या आवय परस व्हड अशें म्हणप आनी आवयची खबर सुद्दां घेवपाक वचप ना आनी ज्या पद्दतीन लोकांक खरी स्थिती जी आसा म्हादयची ही कळपाक जाय जाल्यार मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री WRD मिनिस्टर हांच्यांनी सद्या स्थिती कितें आसा ती वचून पळोवची 6 तारखेक म्हणजे येता त्या आयतारा सांजचे 6 वरांचेर आमी सगळ्या पक्ष जे गोंयांत आसात तांकां जे NGOs आसा ते अशा सगळ्यांक आमी आपयल्ले आसा दॅट इज आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सगळ्यांक एकठांय हाडप ऑन वन प्लॅटफॉर्म सगळ्यांनी म्हादय खातीर एक घेवचें अशें म्हणून पयलो प्रयत्न आमचो जातलो होणा वीज आंदोलना वेल्यान आपाची जावपा आशिल्ली कॉर्नर मिटिंगे वयल्यान धुमशान शुक्रारा राती आशिल्ली ही मिटिंगच बेकायदेशीर म्हण दावो करीत वाळपय पुलिसांनी आपाचो कार्यकर्तो संदेश तेलेकाराक अटक केली राती उसरां सोडलो त्या उपरांत होणा पुलीस स्टेशनाचेर आपाच्या कार्यकर्त्यांनी एकठांय येवन निदर्शनां केली बाकीचे कडेन मिटिंगेक कोणेच हरकत घेतली ना बाबाचेच राज्यांत अशें कित्याक काय म्हण आपाचो प्रश्न 50 लागींचेच लोक येवपाचे आशिल्ले ते लोक आयिल्ले तेन्ना तांच्यांनी मिटींग सुरवात करपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना हांगचे लोकल पुलीस थंय वचून तांकां हाडयलो हें सांगून की हांगा 144 लायिल्लें आसा जेन्ना एक्चुअली नॉर्थाक 144 सेक्शन लायिल्लें ना तांकां इतलेंय सांगलें की हांगा रायट्स जालात म्हाका दिसना होंडान खंयच रायट्स जाल्लीं आसात त्या लोकांक अक्षरशः धांवडायलो की तुमी हांगचे चलात ना जाल्यार तुमकां उखलतले PI कडेन जेन्ना उलयलो हांवें PI क्लियर कट सांगलें की सर आमी आमच्या रायट्सा भितर बी मिटींग घेता आनी कॉर्नर मिटींगेक खंयच्याच परमिशनाची गरज ना पॅन्डेमिका खातीर जे प्रिकॉशन्स घेवपा जाय ते सगळे प्रिकॉशन्स घेवन ही सभा घेता हें सांगतकीर म्हणपालो बरें करा तुमी म्हणपालो आनी आमी ती मिटींग चालू केली 5 मिनटां जाता तें आसा म्हाका म्हणपालो तुजें हातींतलो मायक काडलो आनी पुलीस स्टेशनार घेवन आयलो हें जे पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसा पुलीस डिपार्टमेंटाच्या वर्किंगान तें बंद जावपाक जाय अशें 1 तारखेची आमी सभा सुरू करत आसा फक्त बाबाच्या राज्यान कित्याक प्रॉब्लेम हो तातूंत आमकां फाटीं सरा तुमकां सतायतले हो फक्त एक मॅसेज आशिल्लो हांगा तुमी जितले आमकां दामपाचो प्रयत्न करता तेच नेटान हो आवाज आनी वर येतलो लोक आनी आवाज येता हे पळोवन आमचो बाबाक शॉक बसला दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणटा गोंयचो सरकार खासा करून मंत्री विश्वजीत राणेक हय आपाक मेळटो प्रतिसाद पळोवन भियेला ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट डॉक्टर केतन भाटीकारान ताज्या फोंडेच्या स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी एक्वा रिहॅबिलिटेशन सेंटरांत मेडिकल कॅम्प दवरिल्लो वर्साक ताचे 3 कॅम्प जाता पूण अंदूय कोविडाच्या अरिश्टाक लागून जावंक पावले ना ताणें सेंटरांत कॅम्प दवरून पेशंटांक मार्गदर्शन केलें लोकांक फिजिओथेरपीचें म्हत्व कळचें भलायकी बरी उरची म्हण डॉक्टर भाटीकाराचो यत्न ताणें हांगा सुरू केलें इतलेंच न्ही की लोकां भितर ताचे बद्दल जागृताय तयार केली त्या बाबतींत ते प्रत्येक वर्सा कॅम्प घेतात लोकांक फ्री सर्वीस दितात अशें तांचे लोकांक तांकां उपयोग जावचो फिजिओथेरपीचो चड लोकांक फिजिओथेरपी बद्दल कळचें जो वार्षिक आमी 3 फ्री फिजिओथेरपी कॅम्प करता पण 2020 आमी असो कॅम्प करूंक पावना कित्याक आमचे ऑलमोस्ट 7 म्हयने सुमार क्लिनीक बंद उरले आनी ह्या फावटी जे आमी कॅम्प केला हो म्हाका दिसता आमी टोटल 500 आमचे प्रिवियस पास्ट पेशंट जे आसा आनी बाकीचे खंयचे पेशंट्स तांकां येवपाक मेळना कांय कारणामुळे तांकां आमी ह्या ट्रिटमेंट कॅम्पाक आपयला हातूंत स्पेशली आमी आर्थरायटीस सर्वायकल स्पॉन अश्यो खुबश्यो केसीस बॅक इश्यूज जे पेन रिलेटेड केसीस आसा त्यो केसीसाक आमी हांगा आपयलात आनी त्याच बरोबर आमच्या बरोबर हांगा राजलक्ष्मी रायकर मॅडम जी डायट एंड न्यूट्रिशन क्लिनिकाचो तांच्यांनी आमच्या बरोबर कसो डायट घेवप कशें वेट रिडक्शन करप ओबिसिटीचेर कितें थायरॉयडाचेर कितें प्रॉब्लेम्स आसतात ताच्या खातीर आमी डायट एंड क्लिनीक राजलक्ष्मी रायकर मॅडमा बरोबर टायप केला
फोंड्या क्रांती मैदानार गोंयचो बाजार भरला. 2 दिसांच्या ह्या बाजारांत शेतकी, घरगुती आणि उपेगी वस्तू मेळटल्यो. वेरे वाघुर्मेंतल्या कुळणात राखणे वंटीच्या कामाची बुनियाद घाली. सांताक्रुजात माय शॉप युअर फूड स्टोर सुरू जाला. उक्तावणाक सांताक्रुजाचो आमदार टोनी फेर्नांडीस आशिल्लो. तिसवाडी तालुका गोमंतक भंडारी युवा समितीन फ्री व्हीलचेअर मोहीम सुरू केल्या. अनलॉकात गोंयच्यो खबरो. फोंड्या क्रांती मैदानार गोंयचो बाजार भरला. सुरवातीक असो विचार केलो की सुरवातीक सांजेच करूया, 2 दीस करून पळोवया आणि ताचो इफेक्ट कसो मेळटा तो पळोवया. पयलीं आमचे कडेन जवळ 20-25 स्टॉल आशिल्ले आणि भंय दिसतालो की बाबा इतलो खर्च आसा आनी जातले की ना. पूण काल पर्यंत आनी आज पर्यंत जवळ 45 स्टॉल्स आतां आमचे कडेन आयले. आर्थीक मंदी चल्ल्या आणि खुबशे जॉब मेळना म्हणून एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक लोकांक भुरग्यांक एक प्रोत्साहन दिवपाचो हो तांचो प्रयत्न आसा. हांव तांचें अभिनंदन करता. आणि हांगा पयलो शेनवार भरतालो आणि ग्रावंड आशिल्लो, फुटबॉल ग्रावंड आशिल्लो. बुधवार वयर भरतालो, शेनवार हांगा भरतालो. म्हणजे खरें म्हणल्यार ही बाजारपेठ ती. वेरे वाघुर्म्या कुळणात राखणे वंटीच्या कामाची बुन्याद घाली. एक समस्या, एक भागातली बारीक गोष्टीचेर आमी काम मुखार व्हरत आसात आणि ह्या संदर्भात म्हाका दिसता येणाऱ्या 2 ते 2.5 म्हयन्या भितर हें काम आमी पूर्ण करून ह्या लोकांक आमी रिलीफ दिवपाचो आज आमचो प्रयत्न जाल्लो आसा. हो कॉस्ट जावन आसा 1,02,00,000 एंटायर आणि जनरल फंड PWDचो हे आसा. सांताक्रुजात माय शॉप सुरू जाला. आयज आमी बिझनेस घालना. इट इज नॉट वन वे. संवसारान सदांच 2 वाटो आसता, 3 वाटो आसता, 4 वाटो आसता, और मेनी वेज. वन वे इज टू अर्न द ऑनर एंड हू विल गिव अर्निंग इज बाय द वर्कर्स. आयज हे जे कामदार पासत आमी सदांच चिंतूंक जाय. कामदारा पासत धंदो घालीत, कामदार आमकां सोडून गेले. So what is this shop all about? See, this shop is about food store. It is not a supermarket, but it's a food store. Food store in the sense we are going to provide all the food items in our store. Now when I say all the food item, I mean to say all the ingredient that you need for different section of the food, like bakery, cooking oils, cheeses, all the items. Then we are going to have all raw meats, fresh raw meats, including the fish and seafood being sold here. And then we are going to have the preparation of Goan cuisine, including our Saraswat cuisine, which we have forgotten at this time. तिसवाडी तालुका गोमंतक भंडारी युवा समितीची फ्री व्हीलचेअर मोहीम सुरू. गोमंतक भंडारी युवा समिती तिसवाडी तालुका हांच्यानी फॉर द मोबिलिटी पर्पज, नॉट ओनली फॉर द फिजिकल डिसेबिलिटी, फॉर द मोबिलिटी पर्पज तांच्यांनी जी व्हीलचेअर डिस्ट्रिब्युशनचो प्रोग्राम आज म्हाज्या हस्ते सुरू केलो. हांव खरोखरच बाब अमेय नायक आनी ताजे पुराय सगळे वांगडी हांचे खूब अभिनंदन करता की तेंच्यांनी बरो इनिशिएटीव आसा. समाजाच्या खातीर आपुणूय कितें तरी देणे लागता. हाज्या खातीर डिसेबिलिटी खातीर आसतले किंवा बाकी मोबिलिटी खातीर इन एमर्जन्सी जेन्ना व्हीलचेअर गरज आसा अशा प्रत्येक वेगवेगळ्या लोकांक तेंच्यांनी दिवपाचो ही सुरवात आज म्हाज्या हस्ते केला. हांव तेंचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. स्वखर्चांतल्यान खंय तरी समाजा खातीर दातृत्व फुडें येवप ही बरी गजाल आसा. आयचे तरणाटे अशा पद्दतीन हें काम करता. हें काम करता आसतना खूब खोस भोगता. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आमच्या हाज्या वतीन आमी बी हो प्रोग्राम पुराय गोंयभर सुरू करता. त्या खातीर गोंयभर आशिल्ल्या सगळ्या फिजिकली डिसेबल्ड लोकां खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो आयदर कॉक्लियर इम्प्लांट आसतले, जेपरी फूट आसतले, व्हीलचेअर आसतले, ज्यो गरज आसा त्यो गोंयभरच्या लोकांकूय बी आमी फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिवपाची आसा. त्या खातीर हांव मागता की सगळ्यांनी तालुक्यांतल्या शिबिरांनी वांटो घेवचो आनी सगळ्या आमच्या डिसेबल्ड भावा भयणी ताची मदत जावची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसाईट. 4 चौगात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.